आयज जे शर्मिला मोंतेरोक आयज फिशरीज डिपार्टमेंटान पळय रिलीफ केल्या तेजेर हांव एकूच सांगपाक सोदतां गोंयच्या सरकाराक तेका रिलीफ न्हू तेका सस्पेंड करचे म्हणून हांव ताबडतोब मागता आनी तेजेर चौकणी करचे की तेणेन ह्या इतली वर्सां पळय डिपार्टमेंटान आशिल्लें तेणेन कितें एलईडी लायटी कित्याक लागून बॅन जावना 2016 टू 2024 ही एलईडी लायट बंद कशी जावना आयज ही कॉलेरा पळय जालेली आसा कुटमण ही प्रायव्हेट जेटी पळय दिलेली आसा 3 प्रायव्हेट जेटीच्यान थिंगाच्यान दुयें स्टार्ट जालो आनी ही नॉर्वे भोंवताली ही सगळ्याक भोंवताली पूण हिंगा जेटीनी कितें जाता जे बोटकार कशे तडपडटा वास्को जावं कुटमण जावं खंयची जेटी आसूं हे बोटकार तडपडटा पूण ही पळय डायरेक्टर पळय हा ती खंयच्या फिशरमॅनाक सपोर्ट करनासले फकत माफियांक हे सपोर्ट करताले आनी आयज ह्या बायलेक लागून आयज लोक पेलेले आसा हेजेर क्रिमिनल एक्शन जावचे म्हण सरकाराक मागता इट इज द फेलियर ऑफ द डायरेक्टर to not to provide security for these workers, for these laborers at Kutmon jetty. She is solely responsible for that. आणि आयज पैसे दिवपाक सांगला बोटकारांक येण्यान पैसे दिवपाचे हे कॉर्पस फंड आता तो कित्याक लागू ना अरे कॉर्पस फंड हा तो जेन्ना कितें अपघात जाले जाल्यार हे तुमी कंपेन्सेशन दिना बारीक पात बुडली जाल्यार तुमी हे व्हडले लिस्ट दिता तेका काकरा इश्यू आशिल्लो त्या काकरा पावड्याक ते पाती ना तो आयज फिशिंग करपाक पावना सो हांव मागता गोंयच्या सरकाराक जे आता न्यू डायरेक्टर पळय तुमी हाडटले ते गोंयचे हिताक गोंयचे फिशरमॅनाचे हिताक लागून राखपी तो डायरेक्टर हाडचो कित्याक आयज जे पळयलेले आसा परिस्थिती पळयलेली आसा हे डायरेक्टरान हायकोर्टान 150 kVA जनरेटर यूज करपाक लागलो आयज तेका लागून आख्खे इंडियेची फिशरमॅन काबार जावपाक येयल्ले आनी कसली लॉज की आमची गांवची धाकटी स्टेट बिकेम वर्ल्ड फेमस बिकॉज आमची वर्ल्ड फोरम फॉर फिशरीज पीपल जनरल सेक्रेटरी अमन कुमारान स्टेटमेंट काढलो फ्रॉम श्रीलंका की एलईडी लायट बंद करचे म्हणून कित्याक श्रीलंकान एलईडी लायट यूज करून श्रीलंकाचे फिशरमॅन काबार झाले तशेंच आमचे नॅशनल फिश वर्कर्स फोरम चेअरपर्सनान स्टेटमेंट दिलो की गोंयची बोट महाराष्ट्रान वचून महाराष्ट्राचे फिशरमॅनाक काबार करता एलईडी लायट यूज करून म्हणून हे चलना कितें आमचे गोंयचे नांव अशें पिड्यार कित्याक करताय सरकार सो हांव मागता गोंयच्या सरकाराक की शर्मिला मोंतेरोचेर कडक कारवाई करची आणि जो डायरेक्टर आता न्यू हाडटलो ते गोंय राखपा खातीर नुस्तेकाराचे धंदे राखपा खातीर हो डायरेक्टर हाडचो म्हणून सरकाराक विनंती करता